मडगाव पालिका कोमान आसा, मरुना पूण मरपाची आसा। ही पालिका पोस्ट ऑफिस सारखी काम करता अशें फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता। नितळसाणीचे दुर्लक्ष चल्लां। नगरसेवकांनी आपल्या फॅमिलीक नोकऱ्यो वांटून काबार केल्यात अशें विजय सांगता। पालिका फकत कमिशनां घेता, कांयच कामां करिनात। जांकां लोकांचें पडलां अशा नगरसेवकांक वेंचून हाडात। लोकांक जागोवपा खातीर तिसरे फावट चकाचक फातोडा मोहीम सुरवात करतले। गोवा फॉरवर्ड मडगाव नगरपालिका वेंचणूक लढटलो अशें आमदार विजयान सांगलें। मडगाव म्युनिसिपालिटी कोमान आहा। कोमान म्हणल्यार कितें, डायरेक्ट मोरूंक ना। म्युनिसिपालिटी आतां जाला पोस्ट ऑफिस म्हणल्यार कितें की सेग्रिगेटेड वेस्ट जी तो कोण कलेक्ट करता, तो बापू म्हणटा तो, आनी आमचो तो कॉन्सी कलेक्ट करता। ही सेग्रिगेटेड वेस्ट ते फक्त पॅकेजींग करून काकोड्यार धाडटात, ते सोडून कांय काम करनात। निवळ करपाचे रोटेशनाचे जे ट्रक आसताले आनी लोक जे काम करताले हे कितले म्हयनेच जाले बंद आहा। 7.5 कोटी मोडून बायोमिथेनेशन प्लांट स्टार्ट केले, म्हळ्यार घाले इस्टॅब्लिश केले। खंय केले? सोंसड्यार। बायोमिथेनेशन प्लांट कित्याचे? मिक्स्ड वेस्ट। हांगा तुमी करतात कितें, सेग्रिगेटेड वेस्ट काम कलेक्ट करतात। मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक घाले? बरें, ते प्लांट घाले जाल्यार तुमचेच पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट दिवंक ना। कित्याक दिवंक ना? कित्याक हे फक्त कमिशन खावपाक बिजी आहा, कांयच काम करनात ते। आनी जे कितें उरलां म्हळ्यार कितें, नोकऱ्यो ज्यो उरिल्ल्यो त्यो कावन्सिलरांनी आपल्यानूच आपले फॅमिली भितर वांटे घाले। 11 जे पोस्ट आयल्या ते कावन्सिलरांनी आपले भुरग्यांक, आपले कोणाक सगळ्या भितर वांटे घालून काबार केल्ले। म्हणल्यार हात वयर काडून बुजगावणी, कितें म्हणटा ते घणसाचे बैल, तशें तांणी मतदान करप। कावन्सिलराचो व्हॅल्यू हो घणसाचो बैल, बाबाचे घणसाचे बैल म्हणल्यार मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील सारको खर टिका आतांची कित्याक करता? आतांच हांव इतल्या खातीर करता कित्याक हांवें चिंतिल्लें की एटलिस्ट दाखोवपा खातीर तरी कितें तरी हें करतलें म्हणून, एक दाखोवपा खातीर। कित्याक 2 म्हयन्यान इलेक्शन आहा, मेयांत इलेक्शन आहा। डिलिमिटेशन कशें जातलें तें फक्त बाबाक खबर आहा, कितें रे, आनी ते दामूक खबर आसत। कळ्ळें तुका? रिजर्वेशन कितें जातलें तें फक्त तांकांच खबर आहा, लोकांक कळप ना। हें स्वाभिमानी मडगांवचे, फातोर्डेचे आनी इल्ले कुडतरचे लोकां कडेन मागता की अशे घणसा बैल निवडून दिवं नाकात। कावन्सिलर निवडून दियात जांकां लोकांचें पडलां। मजगती मडगाव पालिकेन कोट्यांनी रुपया खर्च करून हाडिल्लो गॅसिफिकेशन प्रकल्प सुरूच करूना। सत्ताधारी नगरसेवकांक व्हड कमिशन मेळटा असो आरोप आमदार विजयान केला। तांकां सगळे हफ्ते मेळटा। हे विशीं आपूण विधानसभेत उलयतलो अशें विजय सांगता। आयकात। गॅसिफिकेशन प्लांट सुरवातूच जावंक ना। हे प्लांट घालपाक कमिशन खाला, प्लांट सुरवात करपाचें कोणाकूच पडूंक ना। नाजाल्यार जे स्फूर्तीन, जे उत्सुकतायेन कावन्सील ते काम सुरवात करपाक आशिल्लें, आतां कावन्सील केन्ना जावपाचें? कंप्लिशन डेट केन्ना आशिल्ली? वर्क ऑर्डरीचेर कितें आहा पळया मरे, थंय चॅक करा मरे। प्राझ सोंपलो, डेट आशिल्ली ती एक्सपायर्ड जाली। स्टार्ट कित्याक जायना? डबल इंजीन ना थंय? पोल्युशन कंट्रोल तुमचें आयकना? बरें, मिक्स्ड वेस्टाचे प्लांट कित्याक केले? तुमी करतात सेग्रिगेटेड वेस्ट, कित्याक मेळना? कित्याक बापू हो हांचो पार्टनर आहा। हे रुलींग कावन्सिलाक हफ्ते खावयता, क्लियर म्हजो चार्ज आहा। आनी कावन्सील चलोवपाक जे फाटल्यान व्हडले लिडर म्हणून आहा पळय, तांचे छत्रछायेच्या अंडर हें जें कावन्सील चलता तांकां हफ्तो मेळना म्हूण चिंतनाका। तांचेय लिस्ट आहा म्हजे कडेन। आतां कावन्सील हें जी असेंब्ली सुरवात जाता पळय कितले दीस चलता ती, ताजेर पर्संटेज जी बदलल्या पळय ते सगळें काडपाचो हांव। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार।